भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाचो एक बुलंद आवाज ताज्या आज पुण्यतिथीच्या निमित्तान हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपता आनी तांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करता। एक दूरदृष्टी नेता जाणीन एकंदरीत हांव खास करून म्हज्या मतदारसंघा कडेन निगडीत आशिल्ल्यो ज्यो शाळा ताणें बांदिल्ल्यो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्योच अशे तरेच्या अवस्थेन पाविल्ल्यो आशिल्ल्यो की मोडकळीस पाविल्ल्यो आशिल्ल्यो, पण ती शाळा आज प्रत्येक शाळा आज डागडुजी करून गोंयचे विधानसभेत सुद्दां ताजो आवाज जालो। अशा महामनशाक हांव आजच्या ह्या समयाचेर सलाम करता, कारण ताणीन ती शिक्षणाची गंगा तळागाळांत गांवागांवांनी पावयली म्हणून आज आमचे सारकेले भुरगे आज विधानसभेन पावपाक एक ताकद आनी संधी आमकां प्राप्त जाली। त्याच प्रमाणे ताणेन केल्लें कार्य आनी खास करून ह्या फर्मागुडीच्या पठाराचेर जी अभियांत्रिकी विद्यालय जें हाडलें आनी तातूंत भितर आज जगान भितर जे आज त्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्यान भुरग्यांनी आज आपलो ठसो उमटलेलो आसा। एक शक्य जर जाता जाल्यार ते फक्त एक दूरदृष्टी नेत्यान अशा दूरदृष्टी नेत्यान संपूर्ण गोंया खातीर जे कामां केल्लीं आसात ताका तोड ना आनी म्हणूनच परत 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 ताजी याद आठवण ही 2 दिसां पुरती न उरता आसतना कायमची मनात आज भुरग्यांनी दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। त्याच प्रमाणे ताजो जो खिलाडी वृत्तीचो जो बाणो जो आशिल्लो तो बाणो सुद्दां आजच्या भुरग्यांक ह्या प्रोग्रेस करपा खातीर खूबच योगदान असो ठरिल्लो आसा। हांव चड कांय न उलयता, हांव इतलेंच म्हणटलो प्रत्येकानी जो आज हो वारसो आज इतले हवाठावे सगळे काही गोष्टी करून दवरलेले आसा ते मुखार व्हरपा खातीर प्रत्येक म्हणजे येणाऱ्या माणकुल्या भुरग्यांक ते सगळे जाणते जेंकां विचार आसात जेंकां अनुभव आसा ह्या सगळ्यांनी एकठांय हाडून आनी खास करून बहुजन समाजाच्या लोकांनी आज ताजे विचार घेवन मुखार आपले मार्गक्रमण करून आपल्या प्रत्येक क्षेत्रांत भरारी घेवची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटा। भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तेच्या मनान एकूच विचार आसलेलो की आमी जे पळय लोकांनी आमकां जोडून दिल्ली प्रतिनिधी आसा त्या लोकांनी निवडलेल्या लोकांनी जे जनतेन निवडून दिला त्या जनतेक लागून तेंच्या सुखसोयीक लागून आनी तेंच्या भल्याक लागून कायदे करपा लागून आमकां निवडून दिले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या लोकांक समजतले आमी जे पळय काम करता त्या पद्दतीन काम करपा जाय अशी एक ध्यास दवरून तिणें काम केलें। आनी त्या खातीर हांव म्हणटालो की सादारण कशें आसा की 52 वर्सां ही आनी त्या वेळाचें आमचें वय जर पळयत जायत जाल्यार आमकां व्हडलेशें म्हणजे ज्ञान अशें नासलेलें। तरी आसतना कशें आसा की भाऊसाहेब येयलो म्हणटकीर भुरगीं धांवतालीं। हांव फक्त सांगन की शाळेचे बद्दल आनी एड्युकेशनाचे बद्दल जो पळय क्षेत्र पळय घेतलो सुरवातीसून तो सगळ्या गांवां पावलो आनी त्या खातीर म्हाजे सारको एक भुरगो सुद्दां त्या शिक्षणांतल्यान काही जे पळय शिक्षण घेतलें तितूंतल्यान आज ह्या स्टेजीचेर पावपाक शकलो। आनी सदैव एक आमी लक्षांत दवरपा जाय की शिक्षण म्हणजे एड्युकेशनल फील्ड जें पळय आसा तें सगळ्यांत म्हत्वाचें फील्ड मनशाच्या जिवनांत मनशाक फुडें सरपाक आनी फुडली मार्गक्रमण करपाक। हांव इतलेंच म्हणून आयच्या दिसा की बाबूसाहेबाची जी प्रेरणा आसलेली त्या प्रेरणेन जर तर आमी जर फुडें वचत रावले जाल्यार सदैव आमी लोकांचें कल्याणच करपाक शकतले।